खूब दीस जाले आज ना फाल्यां अशें करून म्हाका दिसता जवळ जवळ 1 म्हयनो आमचो गेलो हे वर्क ऑर्डर दिले नंतर। मदीं कमिटी फावले ना, मदीं जिल्हा पंचायत सदस्य टुरार गेलो, त्यानंतर हांवूय घरा कडेन आशिल्लो, आमकां सुतक आयलें आनी अशें करून एक एक अडचणी येवन प्रत्येक गोष्ट मुखार गेली। कवळे जवळ जवळ 3 मोठे जे तुंब आसा म्हणजे जाका आमी गटार म्हणटा, पूण जे उदक पावसाचें येवन व्हाळाक मेळटा ते मोठी कामां जवळ जवळ 30-35 लाखाची कामां ची सुरवात आज कवळे आमी करता। आजच्या दिसा हांव इतलेंच सांगता की सगळ्यांनी जी कामां चलता आमची ताका हातभार लावचो। ऑलरेडी कवळे टू दुर्बाट इन्क्लुडींग वाडी तळावलेचे सगळे इंटरनल रोड्स हाचे हॉटमिक्साचें काम हांवें काडलां। एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर आमचो दुर्भाटकार गांवचो, तुमच्या गांवचो दुर्भाटकारांचो असो बरो कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां दिल्लो आसा बाब दुर्भाटकार। वॉटर रिजर्वोयर्स डिपार्टमेंट, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, ग्रामपंचायत वाडी तळावली हांच्या माध्यमांतल्यान आज डिसिल्टिंग ऑफ नाला हे काम वॉटर रिजर्वोयर्स डिपार्टमेंटान घेतलां आनी ताची सुरवात काम जरी ल्हान आसलें तरी शेतकाराच्या माध्यमांतल्यान ताची इम्पॉर्टन्स खूब मोठें आहा। वाडी तळावली आडपय आगापूर दुर्बाट हो निसर्गाच्या सान्निध्यांत वाडिल्लो गांव। निसर्ग सौंदर्य कितें तें ह्या गांवांत आयले नंतर इंटरनल आमकां पळोवपाक मेळटलें आनी त्याच खातीर सगळ्यांत पयलीं ह्या भागांतल्या लोकांचें हांव अभिनंदन करता, कारण ह्या निसर्ग प्रधान गांवांत तांणी जन्म घेतला आनी त्या गांवांत ते मोठे जाले। आज म्हाका आनंद जाता चिखलपायन हो जो प्रॉब्लेम चालू जालो तो जे उदक खारें भितर घेवपाक लागले आनी मेंटेनन्स ऑफ बांद आशिल्लो ते मेंटेनन्स जालना। एक फावट हांवें स्वता टेंडर काडले 60 लाखाचे आनी तें काम जालें ना। आनी त्या नंतर जे कोण थंय खाणें करताले तांणी हो प्रकल्प हातांत घेवपा खातीर प्रयत्न केलो। माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट तर्फे जी मदत तांकां जाय ती दिली गेली, मामलेदार फोंडा मार्फत ती दिली गेली। चिखलपायन ह्या बांदाचें काम आज पूर्ण जावन परत एकदां ताचें टेंडर जालां ह्या वर्साच्या खाण्याचें जवळ जवळ 2 कोटी वयर। वॉटर रिजोर्स डिपार्टमेंट स्पेशली बाब सुभाष शिरोडकरान स्वता ताजेर सिग्नेचर करून आमच्या ऑफिसरां कडेन धाडला आनी ताचें एस्टिमेट येता त्या म्हयन्यांत पूर्ण जातलें। आनी जो प्रॉब्लेम मेजर आतां इमिजिएट प्रॉब्लेम जाता जो घाण्यार जें खारें उदक तांचे भितर सरता ताका जे आमी फळयो घालपाक जाय त्यो आमी लाकडी घालना, त्यो आमी FRP घालता वीच इज कॉस्टिंग सादारण 27-28 लाख रुपया आनी तो एस्टिमेट आमी पास करून घेतला। गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, ग्रामपंचायत कवळे हांच्या माध्यमांतल्यान हांगा लोकांची मेजर मागणी आशिल्ली आनी कोवीड जाले नंतर ही मागणी कंप्लीट करपा खातीर आमी प्रयत्न केल्लो। ही मागणी अशी आशिल्ली की हे जे कान आसा 4 ते कान सगळे निवळ करपाचे, रिकन्स्ट्रक्ट करपाचे आनी जें उदक सांडपाणी उदक, घाण उदक, स्टॉर्म वॉटर हे सगळे जे गटारांत भरलां ते निवळ करपाचें। आनी खूब दीस जाले ह्या कामाक सुरवात करता, आज करता फाल्यां करता। सुरवातीच्या काळांत बाब राजेश कवळेकर ताचे बरोबर बाय उशा आनी तांणी प्रयत्न केलो। त्यानंतर जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत नायक आनी ताजे पयलीं जिल्हा आशिल्ले तांणी प्रयत्न केलो। ही कामां येता त्या डिसेंबराच्यान चालू जातली। 1 म्हयनो आमकां हें काम करपाक जाय आनी येता त्या जात्रे पर्यंत हें काम कवळेचें जी जात्रा आसा ताचे पयलीं आमी हें काम करतले। सिवरेज काम आसा तें सिवरेज कामूय त्याच बरोबर चालू जातलें। ही सगळीं कामां करता तुमचें सहकार्य म्हत्वाचें आसा। कोणीय कितें सांगता म्हणून कित्याक कितें करूं नये अशें म्हाका नमूद करता।